एका कुटुंबात बोरवेल ड्रिल करच्या खातीर बोरवेला खातीर सुमार कडेन मागणें गेली, हांगाय मागणें करूंक आयली आनी सगळ्यांनी मस्त जाग्यार मागणें करूंक आयली आनी बोर ड्रिलींग केलें. कितली बोर? 100 बोर ड्रिल केल्यार उदाहरणा 100 फीट ड्रिल करतना खाली धूळ मात्र उपता. 7 पोटी 100 पोटी धूळ पळोवन पळोवन पुरो जालें, कांगाल जाली, एकसूर जाली. तर मांजेलान सांगलां मागा तुमकां मेळटलें, स्वता तुमकां मेळटलें, बडें तुमकां उक्तें जातलें. म्हळ्यार कित्याक मेळना, आमकां कित्याक मेळना? भावार्थ आनी मागण्याचें बळ हो विशय हांवें विंचून काडला आयच्या नियाळाक. म्हज्या मागण्याच्या बळान आनी म्हाका घट्ट भावार्थ आशिल्ल्यान हांव वाचलीं या वाचलो म्हूण सांगलें. तुमी आयकलां जावं पुरो. साबार जाणांनी हीं उतरां आमकां सांगलीं, आमी सांगल्यां जावं पुरो. आमच्या जिवितांत कश्ट येताना, एकसूरपण वयताना आनी कितेंय समस्या येताना म्हज्या भावार्थान आनी मागण्याच्या बळान हांव वाचलो या हांव वाचलीं. म्हणजे आयचें पयलें वाचप जुदेव संप्रदाय कायदे पाळटल्यांक पर्शिया गांवांत आयिल्ल्या आणवारा विशयांत, कश्टा विशयांत विवारसिता. एस्तेर राणी आनी तिचे समुदाय, जुदेव समुदाय, तांकां देवाचे कायदे पाळिल्ल्याक आनी थोड्यांक पाळिनातल्याक ह्या जुदेव समुदाय विरोध आशिल्लो लोक हगे दवरता, द्वेश करता. आनी प्रत्येक तरान पर्शिया रायाचे खास अधिकारी लागशिल्ले मनीस ह्या जुदेव समुदायाचेर द्वेश वोंगतात, कठीण हगे व्यक्त करतात. आनी ह्या समुदायाकच पार्शेतावणू भायर घाली जय म्हणटात. देखून राया तूं एक थाराव मांडी जय, एक ऑर्डर दी जय, आदेश. तो आदेश कितें म्हळ्यार सगळ्या जुदेवांनी पर्शेतावणू भायर वचूंक, कोणूच हांगा रावो नजो म्हूण. पर्शियाची राणी एस्तेर तिका आपल्या भाऊ भयण्याचो समुदायाचो मोग आशिल्लो, कित्याक तिच्याच धर्माचो लोक तो. आनी ह्या लोकांनी जर ह्या गांवांतावणू पयस गेली, आपणें कितें करूंक जाता म्हणलें सवाल तिका दोसता. आनी तिचे लागीं येवन ह्या समुदाया पासून तो एक विनवणी करूंक राया लागीं विनंती जाता. आनी ही राणी आपल्या सगळ्या समुदायाच्या लोकांक, भाऊ भयण्यांक विनंती करता, आपल्या आशा उसारता की सगळ्यांनी तुमी उपास करी जय. 3 दीस कठीण उपास आनी मागणें. आनी राणी तशीच उपास करता, मागणें करता. तिचे सोबीत नेसान रायाळपणाचें ती सांडता. केस तिचे रयाळ श्रंगारान आशिल्ले ते सगळे सांडून आपले राणीपण तसो वैभव तूं सांडता. माथ्याचेर धुळू आनी गोबोर घालता, उपास करता, मागणें करता, मागण्याच्या बळान. आनी त्या देवाच्या सक्तेन ती आपल्या राया लागीं धैर्यान वेता आनी आपल्या परजे पासून, समुदाया पासून तो आपली विनवणी करता. तिका एक विशिश्ट अणभव जाता. तिच्या कुटुंबांत ल्हानतावण तो तिणें शिकयली शिकोवण, तिणें घेतिल्लो भावार्थ ताचो उडास येता. तिच्या आवय बापायनी तिका सांगिल्लें, आमचो देव बळिश्ट देव, ह्या देवा परी खंयचोच देव ना. ह्या देवान आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतावणू सुडका दिवन हाडलां, स्वतंत्र गांव दिला, आपल्या बळादी हातांनी सुडका दिल्या. देखून ती ल्हानतावण तो कितें शिकता पळय आवय बापायच्या उस्क्यार तावन ती शिकोवण तिका तिच्या मोतीक येता ह्या एकसूरपणा तवळ. आनी ती अशें म्हणटा, सर्वेस्पर आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमोग कर, कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोग करतलो दुसरो कोणूच ना. आमी ही उतरां मुळ्यान जावं पुरो, परत्यान म्हळ्यार आमकां बेजार ना. सांगियेत की सर्वेस्पर आमच्या राया, सांगा, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमोग कर, कित्याक हांव एकसुरी आसा, कित्याक हांव एकसुरो आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोग करतलो दुसरो कोणूच ना. मग अशें न्हू,
जुदेव समाजाची चिंतना आनी अणभोग तांकां इजिप्तांत रायाची बंदड आसली, शिक्षा आसली आनी इजिप्तांत ही शिक्षा आसली. सुटका मेळच्याक देवानच तांकां सुटका दिल्लो म्हणून अणभोग तांकां घडटा. आनी भोगता केदाळा म्हळ्यार त्या 10 खरगां उपरांत तांणी ती न्हंय उतरून आपल्या स्वंत गांवाक फाटी येताना तांचे सांगाता कोणूच नातलें. बागार तांचो दुस्मान राय आनी व्हड फौज सैन आसलें आनी ह्या सैना विरोध जुशे इतलें बळ तांकां नातलें आनी सकत नातली. आनी तांकां भोगता तो आमचो देव आनी ह्या देवा शिवाय दुसरो देव ना. त्या देवान आमकां राखला म्हणून तांकां भोगता. देखून आमी तो दैवीक अणभोग उसरचो आमी आयकता पोरण्या सोल्यान. देवा मोदें तुजे सारको आसा कोण दुसरो सर्वेस्परा. वो उद्गार जावन आसलो त्या लोकांचो. केदाळा पळय तांकां सुटका मेळ्ळी. तांबड्या दर्यांतल्यान ती उतरून आयली आनी तांकां कांय जावना. बागार तांच्या फाटल्यान येतल्या त्या व्हड सैन्याक मरण आयलें. उदकांत ती बुडली, ती मेली. त्या मोड्यांची रास पळोवन आतां भोगता आमचो देव कितलो वर्तो, कितलो बळिश्ट. देखून तांणी सांगचें देवा तुजे सारको आसा कोण दुसरो सर्वेस्परा. पवित्रतेन महिमेवंत आनी अद्भुत जावन वैभवान अजापां करतलो आसा कोण. सवालां ते विचारतात म्हळ्यार तितलो अणभोग तांकां जाता. देवाच्या बळाचो, भावार्थाचो आनी मागण्याच्या त्या बळान तांचे थंय दैवीक अणभोग जाता. द्वितीय नियम अध्याय 4 वाक्य 39. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत खसया. सर्वेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. मुखाच्यान येसर अणभव जुदेव समाजीक पोरण्या सोल्यांच्या लोकांक आशिल्लो. जेरेम्या प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 6. सर्वेस्परा तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तूं वर्तो, तुजें नांव वर्तें, वर्ते पदवेन वर्त्या राष्ट्रांच्या राया. तुका कोण भियेना जायत, तुका कोण भियेना जायत हें सवाल. ह्या सगळ्या अणभवाची सम्मरी सारांश आमी केल्यार लोकांक जुदेवांक आपल्या स्वंत दैवीक भुरग्यांक जाल्लो अणभव कोणी ह्या देवा बरी ह्या संवसारांत ना. आमचो देव वर्तो देव. देखून ह्या सगळ्या मागण्याचे सारांश आमी थोड्या उतरांनी सांगचे तर आमी अशें म्हणयेत आमचे तसलो देव दुसरो ना. आमकां आसले बरी देव दुसरो ना. बाळक जेजूची भक्तीक आमी हर एका ब्रेस्तारा तुमी भक्तीन नोवेन आनी मिसाक येतात आनी आमकांय एक ना एक रितीर बाळक जेजू थंय भक्त आसा. आमी उतरां 1-2 उतरां कुडसून वस्तू सारांश जुदेव लोकांक देवा थंय मेळ्ळ्या अणभवाचो सारांश 1-2 उतरां ताका कुडशिल्यार आमी अशें म्हणयत कोणना बाळक जेजू थंय आमचे तसलो देव दुसरो ना. हें भोश आमी सगळ्यांनी जोर सांगचें. कोणा न्हीद येता जाल्यार तांणी उठोवन सांगचें पडटा. सांगया गे बाळक जेजू थंय सांगा. बाळक जेजू थंय आमचे तसलो देव दुसरो ना. वय गे खाली सांगलें मात गे आमकां अणभव जाला. अणभव जाला गे आमकां कोणा म्हणे जाला गे जाला. देखून आमी मिसाक येता न्हय गे. देखून हांगा येवंक आमकां आकर्शण आसा. हांगा येवया म्हूण बघता. थोडे फावटी हांव येवचें आसा बायक गाणी घेवन हप्त्या मदें हांगा येवन मौन मागणें करचें आसा. आनी थोडे फावटी थंय आराधनाच्या कोपेलां थंय वचून बसोवन मौनपणी बसोवन मागणें करचें आसा. मागण्याच्या बळान आनी भावार्थान आमकां देव मेळटा. भावार्थ आनी मागण्याचें बळ आमकां देवा थंय व्हरता. केदाळ आमी हांगा येता म्हळ्यार तें कोत्ता आमकां सगळ्यांक. केदाळ येता आमी चडवत ह्या गुड्याक ह्या हांगा ह्या जाग्यार संतोश आसतना हेजे खंडीत म्हणून ताच्या किसड कश्ट आसतना एकसूर म्हूण बगताना त्या इस्तेर राणयेक एकसूर म्हूण भोगलें. म्हाका कोणूच ना म्हजी म्हणलें म्हूण तिका भोगलें. देखून ती आयली आनी तिणें उपास केलो, मागणें केलें. तिचो भावार्थ घट जालो, मागण्याचें बळ तिका मेळ्ळें. आमी हांगासर येता आमच्या जिणेंत थोडे समस्या येताना एकसूरपण भोगताना देदेस्पर जाताना आनी कोणूच ना म्हूण आमकां भोगताना आनी आमकां आसा देव
बापा देवा तूं आमचे सांगात आसाय आनी तुजे परी सांगात ह्या सांगातीन दुसरी कोणूच ना, दुसरो कोणूच ना. कित्याक म्हळ्यार जायते कडेन आमकां जायते जण आश्वासन दितात, हांव आसां म्हणटात. आनी आमकां गुत्त आसा कितले वेळ कितलो तेंप तो या ती आसतात म्हणून. थोडे फावटी आमकां विशिश्ट घडितां आनी एकसुरपणाची बोगणां आनी सन्निवेश येवचे आसतात. तो वळो आमी उतरां खंडी जावन म्हणयत, बाळोक जेजू थंय आमचे तसलो देव दुसरो ना. आनी बाळोक जेजू देवाच्या बळान संपूर्ण मनशापण जियेल्लो, मनशाजीनी जियेल्लो. आमचे बरी तो कश्टला, आमचे बरी एकसूर म्हण ताका आयला. आनी ते एक मॅजीक जिवान न्ही जेजूचें, बाळोक जेजूचें जिवान एक मॅजीक जिवान न्ही. देवा बरें दिसून माताची जी न्ही ती मुखार सून ताणें व्हरोवना, तो नीज जावन मनीस जाला, मनशा बरें जियेला. हगे द्वेश राग आनी केणचें देगेक लोटचें आनी एकसूरपणान उरोवचें, एकसूरपणाच्या फोंडाक उडोवचें सगळें जेजूक जालां, अणभव जाला. देखून ताचे लागीं आयल्यार आमकां त्या देवाचें बळ मेळटा आनी आमकां म्हणूंक जाता ह्या जेजू थंय आसचो देव तो आमकां बळ दिवचो. ताचे बरी दुसरो देव ना, ताचे बरी दुसरो सांगाती आनी फ्रेंड ना. आसले आतां कोणूच ना आमकां, आतां आमी एकसुरी. देखून आमकां ह्या देवाचें बळ गरज आसा. आयचे शुभ वार्तेंत आमकां जेजू म्हणटा मागा तुमकां मेळटलें, विचारा तुमी मेळटलें. बाळोक जेजूच्या बापा थंय जेजूच्या नांवान आमी कितें विचारता तें आमकां मेळटलें. कित्याक म्हळ्यार जेजूच सांगता आन्सर. कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमच्या कुटुंबान समुदायान तुमच्या मोगाच्या मनशा लागीं तुमी विचारतना तुमकां बरेंत मेळटा न्ही गे. तर सगळो बरो देव, सगळां बरो करचो देव, दुस्मानांक सयत बरो करचो देव तुमी ताचे लागीं मागतना तुमकां कितलें बरें मेळना जायत, कितलें बरें वस्तू तो दिना जायत. आमकां जाय बरेंपण, आमकां जाय बरें मन. सगळ्यांनी आमकां सांडलां, मस्त जाणांनी आमकां आश्वासन दिल्लें, प्रॉमीस केल्लें हांव आसतलें पूण कोण ना, आतां कोणी ना. थोडो आमकां बरें करचो देव, आमकां बरें दिवचो देव तो सांडिना. देखून म्हणचे आमी थोडे फावटी एकलीस येता हांगा, आमकां कोणाची गरजय दिसना. एक 4 जण कंपेनियन जाय जे म्हण हांगा दिसना हांगा येवंक. आमी म्हण मागता, मागणें करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां भरोसो आसा गे, बाबर्थ आसा गे, कोणें सांडल्यारय आमचो बाळोक जेजू आमचो देव सर्वेस्पर आमकां सांडचो ना. देखून जेजू सायच्या वांजेलान आमकां आश्वासन दिता मागा तुमकां मेळटलें. मागा त्या बापा लागीं बरो आनी बरो करतल्या, बरी संगत दितल्या त्या बापा लागीं मागा म्हूण. देखून थोडे फावटी आमी मागतना आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमकां मेळना, कित्याक म्हळ्यार बऱ्यो संगती तो देवाण मात दिजे, ताका मात गोत्ता खंयचें बरें आनी खंय तें दिचें म्हूण. एका कुटुंबांत बोरवेल ड्रिल करच्या खातीर, बोरवेला खातीर सुमार कडेन मागणें गेली. हांगाय मागणें करूंक आयली आनी सगळ्यांनी मस्त जाग्यार मागणें करूंक आयली आनी बोर ड्रिल्लींग केलें. कितली बोर? 100 बोर ड्रिल केल्यार उदाहरणा 100 फीट ड्रिल करतना खाली धूळ मात्र उपता. 7 पोटी 6 पोटी धूळ पळोवन म्हाका पुरो जालें, कांगाल जाली, एकसूर जाली. तर वांजेलान सांगलां मागा तुमकां मेळटलें, सोदा तुमकां मेळटलें, बडें तुमकां उक्तें जातलें. म्हळ्यार कित्याक मेळना, आमकां कित्याक मेळना. एकल्या एडवायजरा लागीं ती गेली आनी ती म्हणाली आमच्या देवान इतलें बरें दिता म्हळां, तुमी बापा लागीं मागल्यार बरें दिता, बरो देव बऱ्यो वस्तू दिता म्हळां, तर आमकां कित्याक उदक दिना? आमी इतलें मागलें, इतल्या जाग्यांनी गेल्या, कित्याक बोरवेलांत उदक येना? ताका तो म्हणालो कितें येना म्हळ्यार आनी एक कडेन वांजेलान सांगलां तुवें आयकलें, वसलें, तुका तुवें वचूना. कोण पळय आपल्या घराची बुन्याद खडपार बांदता पळय, ताची बुन्याद घट्ट उरता. आनी तुमचो जागो खडपार आसा, सगळ्या तुमच्या जाग्यार खडप आसा, घट्ट तुमी आसात. तुमचो बावर्थ घट करा आनी बोरवेलाक वचनाकात. 700-800 स्क्वेअर फीट गुंड काडून धूळ पळयनाकात. माथ्यारी धूळ, दोळ्यांची धूळ, सगळ्यांनी धूळ सगळ्या जाग्यांनी. ताच्या बदलाक थळें काडा, बांय कोंडा, तें उदक मेळटा. बुन्याद खडपार आसा, ती घट आसा, देवाचेर बावर्थ दवरा. आनी देव कितें सांगता ताचे 800 प्रकार मागा, बापा तुजी खुशी जावं म्हूण. आनी तशें करतात. आनी तशें वयल्या बार्थ वयरच तांकां उदक मेळटा थळ्यांत. देखून मोगाचें न्हू, थोडे फावटी आमकां मागलें तर मागलें बरीच जाता म्हणून सांगूंक जायना.
पूण एक संगत आम उड आसतो रे सई कोणें सांडल्यार आमचो देव आमकां सांडिना कित्याक म्हळ्यार त्या देवान म्हणा ओ म्हजो मोगा सोपूत कोणाक म्हणलें तें ओ म्हजो मोगा सोपूत म्हाका मानवला म्हणून कोणाक म्हणलें जेजूक बाळका जेजूक बाळूक जेजू तो देवाचो मोगा सोपूत आनी ताचे थंय आमी बावर्त दवरल्यार ताच्या नांवान मागल्यार आमकां खंयची आनी कितें घडल्यार कोणें सांडल्यार आमकां तो सांडिना वो आमचो बावर्त देखून बावर्त आमी दवरया मागण्याच्या बळान आतां प्राजीत काळ मागण्याच्या दान धर्माच्या उपासाच्या बळान आमचे जिवीत अर्थभरीत करया.